सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव तुमकां जेजू कृपा दिव आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे हे मिसाचे भेटेन आयज आमचे फिरगोशीन आमी सांतूस पासूस मनयता. ही भेट आमचे पासत भेटूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आयज आमचे बरोबर आसा फादर एशली आफोन्सो. तो रायतूरचे व्हडले सिमिनारीन आत्मीक गुरू कसो वावुरता आनीक आमचे सिमिनारिस्ट जे याज्ञीक जावपाची आपली वाट चलता तांकां आपलें मार्गदर्शन दिता. खेरीत भाशेन फादर एशली तुका आयज आमचे मदें येवकार आनी हो इतलो बरो वावर आमचे दियोसिजी पासत तूं जो करता ह्या तुज्या वावराचेरूय आमी आयज आशिर्वाद मागता. ह्या आयचे भेटेन आमी सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात, जीं कोण कोश्टांत आसात आनी आपले कोश्ट देवाक भेटयतात तांचे पासत मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. अर्थक्वेकान जितलीं जाणां त्रासान पडलेलीं आसात, जाय तांचो जीव गेला, जाय तांच्यो फामिली सांडल्यात, तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या गोंयचे पासत मागुया. भोव करून जांचीं घरां आयज मोडपाक लागलेलीं आसात, जायत्या जाणांक रस्त्यार पडपाचें एक संदर्भ तांचेर आयिल्लो आसा, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या गोंयकारांची सगळ्यांची जमीन आनी भूंय सांबाळ म्हूण देवा लागीं ह्या सांतूस पासूसाचे समरमणेंत आमी मागुया. आयज आमचे फिरगोशीन भावार्थाची दिवटी पेटयल्या रेजिना मुंदी, बाल्तडायस आनी फामील, बिहायंड NSD मारियानो ड्रेगो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेरूय सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज भोक्तीपोणांनी सांतोस पासूस ह्या पुरसवांत वांटो घेवंक आमच्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. जेजूच्या पावलांनी घालून ही नवसरणेची वाट चलोवन बापाशी परतून येवंक आमकां एक सोयेक. आमचे दोले मुखार बोणकोणीत आसलोल्या जेजूची इमाज आसा, तशेंच आपल्या कांदार कुरीस घेवन आशिल्लो जेजू आमचे नोदरे मुखार आमकां दिसतलो. आमचे चुकीचे फारीकपण दिवचे खातीर जेजू निअपराधी आसुनूय बोनकोन सोंसता आनी कुर्साचो भार आपणाचेर घेता. कुरीस घेवन आपली वाट चलतना तरेकवार मनीस जेजूक भेट्टा. थोडे आयच्या
कोश्टांचे बोगी बारादीक करतात, थोडे ताचो भार उणो करून काळजीदारपण दाखयतात, कांय जाण ताच्यो मस्कऱ्यो करतात, जाल्यार कांय जाण ताचे मुखामोल पुसून तांकां मान दिवंक पावलां मारतात. आयच्या समाजांत खुर्सा मुखार मोजी पावलां खंय उरता काय? कुरी सोदांच आमच्या वायटाचो फोल न्हय बोगोर देवाची वर्ती कर्तुत्वां परगटूंक एक उपाय म्हूण आमच्या मनांत रिगुया. पिडेक जाणटेक पिरायेक लागून एकसुर्यापणाक लागून आमचेच घरांनी शेजाऱ्यांक समुदायींत खुर्साच्या बारा काल जेपतात ताचो हुस्को दवरून तांकां आमचो वेल आनी भेट दिवंक, तांचे मुखामोल पुसून आमचें जिवीत नवसरूंक, बापाशी परतून येवंक आमकां सगळ्यांक ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, आतांच आयकल्ल्या सुरवातीची उतरां ही आमची जण एकल्याची करून जेजूच्या पावल्यांनी आमी जण एकल्यान नवसोन्नेची आमची पावलां मारूंक हे वेळार आमच्याच काळ जमनाची आमी तयारी करुया. आमी ओसोत पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळे खालतिकायेन सगळ्या आमच्या पातकांचे बोगसणे हे वेळार मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे मिसाचे बेटेन जें कितें आमी देवा मुखार उबारूंक सोदता तितलें वेळार आमच्या मनांत हाडुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तोरिया काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पुरजेक तूं दादोशी करताय. तुजे वेचून काडलोले पोरजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्ल्यांत आनी नव्यान जल्मुची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजिकेल प्रवद्याच्या पुस्तका वयले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो.
जोडी मोडी शिपडोल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या मुच्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी व दुसऱ्या कसलेच पातक्यांनी ती बोश्टोवची नात. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारला. तातूंतली हांव तांकां निवाडटलो. तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी पोरसां आनी हांव जातलो ताचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवडी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले ते देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रानो सर्वेस्पराचे उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या सुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगली संतोषान बोब मारतली. सर्वेस्पराची उत्तम देणी पळोवंक ती एकठांय जातली. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतली.
भुरग्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशलकाय भोगतली. तांचे रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांकां पुसवण दितलो. तांची तुका बरीत काळजा आनंदान भरतलो. गोले आपल्या शेळ्याक राखता, तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सोगली पातकां जाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा. होय तुका सोम्या. जेसून केलें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवा विशीं वचून जेसून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच परोम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देवमंदिराचो आनी आमचे पर्जेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परोम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच सजमनात. सगल्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजच नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परोम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेसू पोजे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोजे पासत, पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसांतान ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेसू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसयलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांतान जेरुसलेमाक गेल्लो. तीं जेसूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो पोरबेक येतलो की ना? जेसू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमानी. वागाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, उत्सवीक वर्सांत आमी आसा आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी पयण करता तेन्ना आनी अदीक करून ह्या प्राचीत काळांत पयण करता तेन्ना आमचो पाप सायब फ्रांसीस हें पयण एक बोरवेशान भरलेलें पयण करूंक तो आमकां जण एकल्याक आमंत्रण करता. कित्याक बोरवासो आमकां फटयना. देवाचेर बोरवासो आमकां जिवितान फुडें वचूंक आमकां आदार दिता. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिवितान देव आमकां केन्नाच सांडिना. आनी जी कोण वो जांचो बावार देवाचेर तीर गोट आसा
तांचो अणभव आसतलो. देव सदांच आमच्या जिवितान आमकां वाट करता. देवूच आमची वाट जाता. जानेराच्या म्हयन्यांत म्हाका एक सहयोग मेळ्ळो. ऑल इंडिया आमचे दियोसिजान याज्ञिकांचें कॉन्फरन्स घडलें केरळाच्या राज्यांत. आनी ह्या कॉन्फरन्सान आमचे दियोसिजो प्रतिनिधी कसो भाग घेवंक म्हाका सहयोग मेळ्ळो. वेगवेगळे मनीस, वेगवेगळे याज्ञीक आपल्याचो अणभव ते आमचे मुखार दवरतालेत. एकलो आमचो याज्ञीक छत्तीसगडच्या राज्यांतलो, जयपूर दियोसीचो याज्ञीक, ताणें आपल्या जिविताचो अणभव आमच्या दोळ्या मुखार दवरलो. आनी अणभव ताचो असो. थंयसर एके पब्लीक रॅलीन थंयच्या रुलींग पार्टयेचे एके MLAन क्रिस्तांवां आड तशेंच जेजू आड प्रचार केलो. तिणें अशें म्हणलें खंय 1905 हाचे पयलीं हांगासर क्रिस्तांवां नासलींत, पूण आतां क्रिस्तांवांचो आंकडो वाडत आनी चडत गेला. हाची आमी जागृताय दवरूंक गरज. तितलेंच न्हय, जेजू आड तिणें प्रचार केलो. जेजू मरून गेलो, ताच्यान तुमचे पासत आतां कांयच करूंक जायना. जेन्ना असलो प्रचार तिणें केलो तेन्ना क्रिस्तांवांक न्हयच फकत दूख जाली, पूण क्रिस्तांवां रागाबरीत जालीं. आनी ह्या याज्ञिकाच्या फुडारीपणा खाल आपले परजे घेवन हे MLAचेर FIR लॉन्च करूंक तांणी प्रयत्न केलो. पूण हो याज्ञीक उदगाल्लो. कोण तरी आपले पदवेचो दुरुपयोग करतालो आनी FIR सोंपेपणी लॉन्च जावंक जायनासलें. पूण असल्या तांच्या घडीतांनी तांणी बोरवासो सोडलो ना. तांणी एक नॉन वायलंट प्रोटेस्ट केलो. आनी कसलो तो? उणेचशे 150 किलोमिटर्स तांच्या नॅशनल हायवेचेर तांणी एक ह्युमन चेन केली. हातांत प्ले कार्ड्स घेवन, ल्हान ल्हान पोस्टर घेवन एगेन्स्ट रिलिजियस इनटॉलरन्स. आनी जेन्ना हो तांणी नॉन वायलंट प्रोटेस्ट जातून सगळ्यांनी भाग घेतलो, भुरगीं, तरणाटीं, वाडलोलीं, जाणटीं, पाद्री, माद्री, सगळ्यांनी भाग घेतलो, तेन्ना हें जायत घडये तो म्हणटा जायत्यांक द मेन लायन मिडियाक तें घडये सगळ्यांक दिश्टी पडलें. आनी दिश्टी पडल्या उपरांतूच मे बी अंडर प्रेशर म्हणटा तो हे MLAचेर, हे वस्तुरेचेर FIR लॉन्च जालो. पूण हो FIR लॉन्च जावन तो म्हणटा व्हडलें बदलो भशें जावंक ना. कित्याक आयज देखून क्रिस्तांवांक पिडापीड आसा. आयज देखून क्रिस्तांवांचेर फोटकिरी गाराणी आसा. पूण एक वस्त तांचे मोदेकांत घडली ती म्हणल्यार तो म्हणटा ती आमकां जाल्यार मिलाग्रीची. नाजाल्यार थोडे पावट आपल्या पयशांनी ते आमकां विकते घेतात. मिलाग्रीची वस्त म्हणल्यार आमी सगळीं क्रिस्तांवां सांगातान आमच्या भावाटाक गोवायकी दिवंक आमी सोबे माजार आयल्या. कोणूच भिवून फाटीं रावंक ना, पूण भियेनासतना काळजीदारपणान आमच्या भावाटाक गोवायकी दिवंक आमी मुखार सरल्या. ही जावन आसा तो म्हणून आमकां एक व्हड मिलाग आमचे भितर. मोगाळ भाव भयणानू, कश्टवतल्यांक, जोळी मोळी शिंपडलेल्यांक देव केन्नाच सांडिना. देव सदांच आमचे बरोबर आसता. देव सदांच वाट करता.
आनी हेंच आमकां आयचें देवाचें उतर उगडापें करता. आयचें पयलें वाचप इजिकेल प्रवदेच्या पुस्तकांतलें. इस्रायल पोरजा जेन्ना तांचे मदेकांत डिविजन जालें, नॉर्दर्न किंगडम, सादर्न किंगडम अशे तांचे वांटे जाले तेन्ना तांची जमीन, तांचें देव मंदीर दुस्मानांनी नाटक केलें. ते सगळें काबार केले. आनी एके वेळार इस्रायल पोरजेक अशें देखून भोगलें की देव देखून तांचे सरशिलो कोबार जालो. देवाक देखून बसूंक आमच्या लागीं आतां जायना, आमच्या जिवितांत देव ना असो तांचो अणभव जालो. आनी असले तांचे परिस्थितीन देव इजिकेल प्रवादे वरवीं आयच्या पयल्या वाचपान तो तांकां असो बोरवेशाचो संदेश दिता. ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलाची भुरगीं गेल्यांत थंयची तांकां हांव भायर काडटलो. जोळी मोळी शिंपडल्यांत तांकां हांव जमा करतलो आनी खाशा तांच्या देसांत हांव तांकां परतून हाडटलो. तांच्या वायटांतली, तांच्या पातकांतली भायर सरूंक हांव तांकां आदार दितलो आनी तांकां हांव शुद्ध करतलो, नितळ निर्मळ करतलो. दावीद म्हजो सेवक तांचेर रात चलयतलो आनी सोमेस्तांक एकूच गवळी आसतलो. हीं जीं उतरां इजिकेल प्रवाद्या वरवीं देव हे पोरजेक म्हणटा तितली हे पोरजे सवें शार्ती पावता. दावीद तांचो राजा जाता आनी ज्या गवळ्याची खबर इजिकेला वरवीं देव करता हो गवळी जावन आसा जेजू. आनी आयज हो जेजू सगळ्यांक आमकां आख्ख्या मनीसकुळाक आपल्या सवें तो आमकां एकठांय करता. मोकाळ भाव भयणांनो, ह्या देवाच्या उतरांतल्यान म्हज्यान तुज्या जिविताक कसलो संदेश आमच्यान घेवंक जाता काय? 3 वस्तू हांव म्हणोंक सोदतां. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जोळी मोळी शिपडटा तेन्ना देव आमकां जण एकल्याक म्हणटा तें आमी आयकूंक गरज की तो आमकां एकठांय हाडटलो. माय डियर फ्रेंड्स, when we feel scattered in life, maybe emotionally, spiritually, or because of our relationships, let us remember God saying to us that He will gather us together. दुसरे सुवातेर जिवितांत जेन्ना आमी तुट्टा कशें आमकां दिसता तेन्ना देव आमकां सांबाळटा. देव आमकां सांबाळटलो म्हूण आमकां खात्री दिता. In life, when we feel broken, let us remember God saying to us that He will restore us. आनी तिसरे सुवातेर जिवितान आमी जेन्ना एकसूरपण भोगता, जिवितान जेन्ना मार्गदर्शन वो जिवितान सांडलोली कशी आमी अणभवता तेन्ना देव आमकां म्हणटा हांव तुका एक गवळी दितलो. इन लायफ, when we feel alone or when we feel lost, let us remember God saying to us that He will be our shepherd. देव आमचो गवळी जातलो. मोगाळ भाव भयणांनो, हीं उतरां आमच्या खोल मनांत काळजांत धरून एक बोरवेशाची यात्रा ह्या प्राचीत काळान आनी अदीक करून आयच्या दिसा ह्या सांतूस पासूसान आमी वांटो घेता तेन्ना, हे जेजूच्या पवित्र पावलान आमी वांटो घेता तेन्ना हीं उतरां खोल आमच्या मनांत धरून कृपा आनी बळ जण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. जेजूच्या पावलांनी आमची जण एकल्याची पावलां गोड जावंक ह्या वेळार सगळे खालतिकायेन थोडी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस सगळे बिस्प आनी यादनीक सोमेस्त पोरजेक भावताची वळख दिवंक बारी वावरतात. ह्या तांच्या वावरांत
तांकां पवित्र आत्म्याच्या काळजीदारपणान आनी शाणेपणान वाडोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी अदीक करून क्रिस्ती मंत्र्या आमदारांनी दुबळ्या धाकट्यांची आपल्या हक्कांक झुजतेल्या भावां भयण्यांचे आयकून घेवंक आनी तांकां आदाराचे जावं तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मदली जाती आमची भावां भयणां ह्या विद्रूप जाल्ल्या समाजाक नवें रूप दिवंक आपलो वेळ दिता तांकां नितीचो समाज बांदूंक गोठायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जिवितांत जायते कुरीस आमच्या गुन्यांवांक लागून आमच्या बुजांचेर आमी घेता. सगळ्या रागांतली फटिंगपणांतली आनी दुस्मानकायेंतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता भाशेन काळजीदारपणान आमच्या जिविताचे दर एक घडयेक आमच्या कोश्टांक आमच्या असोगतायेक फुडो करूंक ह्या वेळार खालतिकायेन थोडी आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यांत. तुका मानता ते भाशेन ती तूं आयक. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या भावां भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घेतलोल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या चाकरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओत्रेक सुफोळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय करता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वर्त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडोनाराक आमची सोडून कोर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. आमची कॉन्फ्राराची बाबा भयणां आमच्या ह्या फिरगोजेन मरून गेल्यान तांचो आमी उगडास करता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची विवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती वागयून सुजे वागयून धर्मदुतान सोर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय म्हाका आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन भावाटान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. Amen.
हो जावन आसा जेजू, जो आमकां आमच्या बापाचेर नदर दवरून आमच्या कश्टांक फुडो करूंक आपल्या पाटल्यान चलूंक तो आमकां आदार दिवंक तयार आसा. ह्या वेळार बावाटान ताका शेवूंक आमी फुडें सरता, तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. संसाराचो पळयतलो पापान मुखेलो की मागोया पुताक आपल्या कुर्सार करूंक दिलो. देवाचो मोग हांवें म्हऱ्यार वचूंक दिलो. फुकूस देवा हांव करता तुजो. Focus देवा हांव करता तुजो. Jesu drogo sogle aple kursarun sore moso mogu nakochaku ani korchekite. Devaco
प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सोयंबाचें आमकां वांटेली कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, आतां मीस सोंपल्या उपरांत निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सांतूस पासूसाचें पुरसांव करतल्या. पुरसांव करता आसतना सगळीं मांडावळ आमचे कॉन्फ्रारीचे भाव भयणां सांगतात ते भाशेन आमी बरे भाशेन ही पाळची. भायर वेरोनिकाचें गीत आसतलें, तशेंच सेरमांव आसतलो. ह्या वेरोनिकाच्या गितान आनी सेरमांवान आमी बरे भाशेन वांटो घेतल्या उपरांत सगळीं मांडावळीन आमी जेजूचे इमाजीचो आनी सायबीण मांयचे इमाजीचो उमो घेतल्या. ही सगळीं मांडावळ आमचे कॉन्फ्रारीचीं भाव भयणां सांगता ते भाशेन आमी सगळ्यांनी पाळची म्हूण तुमकां आदी फुडेंच विनयता. आनी पयलींच तुमकां शाबासकी दिता, ही मांडावळ तुमी बरे भाशेन पाळपाक आयज आदार करतलीं देखून. आयची मांडावळ करूंक आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणांनी सगळ्यांनी जाणी भार घेतला, तांकां आमचे दिनवास. आनिकूय ही मांडावळ उरल्या, पूण आतांच मिसाचे भेटेनूच हांव हे दिनवासणेचीं उतरां उलयतां. उपरांत आनीक दिनवासणेचीं उतरां आसचीं ना. तर खेरीत शाबासकी तुमकां हे पावटीक तुमी बरे भाशेन ही मांडावळ करूंक मुखार सरल्यात. आमचे कॉन्फ्रारीन आमचे फिरगोचेन 2 कॉन्फ्रारी आसात. तातूंत भितर सरपाक तुमकां जीं कोण आजून पासून कॉन्फ्रार जावंक ना तांकांय आनीक एक पावटी उलो. कॉन्फ्रारीची भाव भयणां म्हणटात ती बेस्तीं ओबमस घातली म्हूण कॉन्फ्रार जायना. पूण खेरीत भाशेन आमचें देवसांव, पवित्र सभेचें देवसांव जें आसा आमचे फिरगोजीन, जें देवसांव आमी करता तें सांबाळपाचो कायदो तांचो, ती जबाबदारी तांची. आनी ही जबाबदारी पाडूंक जायत्या जाणांची म्हणून येता सगल्यांचीच गरज आसा. ह्या पासत तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर दिसता ह्या कॉन्फ्रारीन तुमी भितर सरची जाल्यार येवचें आनी आमकां तुमी मेळचें. आतां नवें वरस, गवळीक वरस जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना दोनूय कॉन्फ्रारीच्यो दोनूय नव्यो कमिटी आमकां मेळटल्यो. तशेंच फाब्रिकाची नवी कमिटी आमकां ह्या वर्साक फावो जातली. तर तुमची जबाबदारी तुमी बरे भाशेन पाळूंक तुमकां सगल्यांक उलो. आयज आमचे मदें येवन आमकां मिसाची भेट भेटोवन आनी देवाचें उतर आतां ह्या मिसाचे भेटेन तशेंच सांतूस पासूसाचे रितीन देवाचें उतर परगटूंक आयिल्ल्या आमच्या फादर एशलीक आमचो दिनवास आनी तो जो बरो वावर करता त्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आनीक ताच्या ह्या वावरान जायतीं आमकां यादनीकपणान आमकां आपोवणी फावो जावंक वो करून आमची फिरगोजेंतली देव आपोवणी उत्पन्न जावंक आमी भार घेवया आनीक हे मागणें आमी करुया. तर फादर एशलीक आमचे दिनवास आयज आमचे मदें येवन आमचे पासत मीस भेटयला आनी हें देवाचें उतर परगट केल्ल्या पासत भायली सगळी मांडावळ केल्या त्या आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भावांक आनी भयणांक आमचे दिनवास. कालच्या दिसाक आनी पयरच्या दिसाक तुमी येवन सगळी साफाई केल्या आमचे इगर्जेची भितर आनी भोंवतणी सगळीं जीं कोण आपलो वेळ काडून आयलीं. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर भरपूर पडूं म्हूण आमी मागता. तशेंच भायर आमची स्टेज तयार करूंक आमकां आदार दिल्ल्याक एड सिटी हांकां आमचे दिनवास फ्रांसीस नुनीस हाका खेरीत आमचे दिनवास बरे भाशेन ही मांडावळ करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत. आनी ही सगळी मांडावळ आमी बरे भाशेन करून आयज घरा वेतल्या. फाल्यां सकाळीं आमी रामाचो आयतार मनयता, जेजूच्या कोश्टांचो आयतार. पयले मीस 6:45 वाजता जातलें आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता. दुसऱ्या मिसाचेर आमी रामाच्या चुट्ट्यांचेर आशिर्वाद घालतल्या. तुमी तुमचे रामाच्यो चुट्ट्यो घेवन येवच्यो आनीक बरे भाशेन त्यो नेटोवनूय हाडल्यार बऱ्यो. आनी हातून आमी वांटो घेता आसतना एक ही रीत आमच्या आदल्यांची चाल जी बरे भाशेन तांणी पाडून हाडल्या भावार्थाक आमचो नेट दिवचे पासत. बेश्ट्यो चुट्ट्यो बेंजार करचे पासत न्हय, पूण जो भावार्थ आमी पाळटा त्या भावार्थाच्यो आमच्यो थोड्योश्यो रिती चाली आसात त्यो आमी बरे भाशेन पाडूंक फाल्यांच्याय दिसाक आमी भार घेवया. फाल्यां दुसरें मीस जाल्या उपरांत सगल्या तरणाट्यांक एक खेरीत विनंती, सगल्या तरणाट्यांनी दुसरें मीस जाल्या उपरांत रावचें.
खेरीत जमात आसतली फाल्यां आमची आख्खी सुमान सांताची तयारी करूंक तर सगळ्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवचो. जी कोण पॅरीश शिवतान ना त्याय तरणाट्यांक उलो फाल्यांचे जमातीक ह्या तरणाटे जमातीक तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो. जी कोण मेंबर्स आसात पॅरीश शिवताची तांणी चुकय नासतना हे जमातीन फाल्यां वांटो घेवचो. निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर